आपत्की सोर पोतवेदार देवाक आणि तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातळां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत घेवन सदांच सांगवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पोतवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिवितांत नमस्कार करता आमी तुका दिवसा तुझ्या तो वैभवा पासून आमी तुका वागता सौम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकरात Buddha Somya Deva 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 Shili 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 Tu sonsarace Bhakadai Amshika Kutkor Tu Babacia Osviat Bosai Amshi Agni Aiku Lidya Puvi Agnya Sangati Deva Babaci Jesus Christ, elas tu povi, eclos tu isor, eclos tu por misor. Amen, amen, amen. प्रार्थूया. देवा सोर वस्तूच्या रोसणारा आणि सांभाळणारा आमचे तुझी दयाळ दिश्ट घाल. पोते बॉल करूंक ना कोड सोडून हांव वचूंक ना. म्हाका मात्तोल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे खाड पिसुट्टोल्यांक म्हजे पोळे दाखयले. म्हज्यो केण्ण्यो कोत्ताले आनी म्हजे थिपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पोर म्हाज्या आदाराक येता त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणो.
म्हाका नीट करून दिता तो हांगा लागींच आसा. कोण म्हजेर गाराणें कोत्ता जायत होय जाल्यार बराबर निती सोबे मुखार वचुया. कोण म्हजेर आड तक्रार कोत्ता जायत तर ताका म्हजेशी येवंक दी. दोनी सर्वेस्पर म्हज्या आदाराक येता. कोण म्हजेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक फुडें सरतलो? देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. तुमचो जबाब जातलो. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. सगळीं म्हणुया. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. सर्वेस्पराच्या मोगान म्हजें काळीज भरला, कित्याक म्हजी विनवणी ताणें आयकून घेतली. हांवें ताका उलो मारलो त्या वेळार ताणें म्हाका रोखडोच कान दिलो. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. मरणाच्या फासांनी म्हाका वेदो घाल्लो. नरकाचो आकांत म्हजेर आयल्लो. खंती दुखेंत हांव बुडलोलो तेन्ना हांवें सर्वेस्पराचें नांव घेतलें. सर्वेस्परा म्हाका निवार. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. सर्वेस्पर प्रमाणीक आनी दयाळ. आमचो देव माय मोगान भरलेलो. सर्वेस्पर साद्या बोल्यांचो आस्कारी. हांव निराशी आसलो ताणें म्हाका वाटायलो. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. ताणें म्हाका मनांतलो वाटायलो. दोळ्यांतलीं दुकां पुसून काडल्यात आनी आडलून पडना जावंक म्हजीं पावलां राखल्यात. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार चलतलो. जबाब. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराचे नदरे मुखार आमी चलतल्या. भाग्यवान जाकोबाचे चिटी वेले वाचप. म्हाका भावार्थ आसा अशें कोण एकलो म्हणत पूण कोरन्यांनी तो आपलो भावार्थ दाखयना जाल्यार कित्याक उपकारत? हो भावार्थ तांकां तोंड दिवंक शकता. एक भाव वो भयण विंगली भोंवतात आनी तांकां दिसपटो ग्रास ना आनी तांकां तुमचे मदलो कोण एकलो अशें म्हणटा म्हूण समजात. संस्थायेन वचात, गोरमेक कितें आंगाक घालात आनी पोटभर जेवात. पूण ह्या तांच्या कुडीच्या गरजांक तो पावना जाल्यार कित्याक उपकारत? भावार्थाय विशीं अशें घडटा. कोरन्यो नाच जाल्यार भावार्थ मेलोलो. घोडयेक कोणूय म्हणत एकल्याक भावार्थ आसा, दुसऱ्याक कोरन्यो आसात. तूं कोरन्या विणे तुजो भावार्थ म्हाका दाखय आनी हांव कोरन्या वरवीं म्हजो भावार्थ तुमकां दाखयतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को पोरमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेसू शिसांक घेवन फिलिपाच्या सेजाराच्या प्रांतान पडटा त्या गांवांनी भायर सरून गेलो. आनी वेताना आपल्या शिसांक ताणें लोक म्हाका कोण सो दवरतात. तांणी परतीपाळून म्हळें, थोडीं जाणां स्नान जाता जुवांव हेर एलिशा
दुसरी प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, तो तुमी म्हाका कोणसो दवरतात? पेद्रून जाप दिवन म्हणलें, तूं क्रिस्त. तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण खोरायेन ताणें ताका हुकूम घालो. मनशाच्या पुतान जायतें भोगूंक जाय. जाणट्यांनी, परोम याज्ञिकांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताका भायर रावूंक जाय आनी जिवेशी मारूंक जाय. आनी 3 दीस जातोच तो परतून जिवंत जावंक जाय म्हूण तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी हें ताणें उक्तें सांगलें. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रून ताका उलोवंक म्हणलें. पूण ताणें येवन आनी आपणा शिसांक पळोवन पेद्रूक बोबाड केली. म्हणून म्हजे पाटी सोर सोयताना तुका प्रितीच्या बाबा भयणानो, मादर ट्रिजाच्या जिवितांत अशी ही घडणी घडली जेन्ना ती कोलकाता शारांत आपलो वावर करताली. तेन्ना तिणें जायते लोकांक पडयले, ओदी करून जाणटी घरच्यांनी तांकां सोडून दिलीं रस्त्यार मोडूंक. आनी तांचे चुरचुरे पळोवन ती तांकां कितेंय तरी करूंक सोदताली. आनी हाकाच लागून थंय एक व्हडलो भाटकार आसलो आनी ताचे लागीं प्रायवेट आमी म्हणटा ताचें देवूळ आसलें. पूण ह्या देवळांत लोकूय वेतालो थंयचो, पूण तें ताचें आसलें, सोमेस्ताचें न्हय. जेन्ना ह्या भाटकाराक दिसलें आपणाक तें देवूळ नाका, तेन्ना मादर ट्रिजान तो जागो, तें देवूळ ताचे कडेन घेतलें. आनी घेवन ताणें ती सुवात ह्या मनशाक दवरूंक आनी सांबाळूंक तिणें उजार केली. कित्याक तिका जाय आसलें ह्या मनशांनी बरें मरण तांकां मेळ्ळें, बेश्टें रस्त्याचें न्हय. कित्याक सगल्या मनशांक हूक आसा बरे तरेन मरपाक. आनी ताकाच तांच्या जिविताच्यो घडयो, निमाण्यो घडयो तांणी बरे भाशेन सारूंक, बरें मरण मेळूंक मादर ट्रिजान ही सुवात ह्या मनशांक उजार केली. पूण हें त्या लोकांक मांदूंक ना, कित्याक ती त्या देवळांत वेतालीं आनी तिचेर ती आड जाली आनी जोमो करून ती त्या सुवातेर आयली आनी भायर रावून फातर बी मारूंक ती लागली. कित्याक तांकां जाय आसल्यो की ह्यो माद्र्यो थंयच्यो तो जागो सोडून वचून. पूण मादर ट्रिजा त्या जाग्या भितर आपल्या वावर करीत आसले आनी ताच्यो दुसऱ्यो माद्र्यो ज्यो आसल्यो. रागाबरी जावन एक मनीस कितें आसा, कोरोन्यो आसात, भोवतराचो बोडबोड आसा, हें आमी विचारूंक फाव. मनीस कित्याक लबदल्लो आसा, मनीस गिरेस्तकायेक लबदल्लो आसा, मनीस पदवेक लबदल्लो आसा, मनीस नांवांक लबदल्लो आसा, हें आमी पळयता. आनी ताकाच लागून भोव करून आमी क्रिस्तांव मनशां गोवाय कोरोन्या वरवीं दिवंक खूब फाटीं आसा. हें दिसोन येना.
आनी हाकाच लागून आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्योन जाकोब आमकां अवगडास कोत्ता कोरन्योनात बाबार्थ बेस्तो कोरन्या वरवीं तुजो बाबार्थ दुसऱ्यांक कळोन येवंक जाय की खऱ्यानूच तूं क्रिस्तांव म्हूण जशें पोरी ह्या मनशान ह्या माद्रींक पळोवन सेवादोर आमकां तूं क्रिस्त हाचे नियाळ करूंक आपयता हें गरजेचें आनी मनीस वो करून क्रिस्तांव मनीस ओटांनी जेजूक तूं क्रिस्त म्हूण परगट्टा पूण आमकां वळ मेळटा जंय जेजू पेद्रूक सांगता तूं देवाचो न्हय बगर मनशाच्यो वस्तू आवड खऱ्यानूच गरजेची तूं देवाचो न्हय बगर मनशाच्यो वस्तू आवडटा आयज आमी विचार करूंक जाय म्हाका कितें आवडटा हाचेर देवाच्यो वाटो देवाचें उतर म्हाका चलयता ओ मनशाच्यो वाटो म्हाका चलयतात हाचे नियाळ करूंक जाय तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हजो सोमी म्हजो दोनी हें सगलें आमी उच्चारता तोंडान जेन्ना आमी देव मंदिरांत येता जेन्ना आमी भायर वेता तोंडांनी सगलीं उच्चारतात पूण हे बळीचे नियाळ कर तोंडांनी परगटलो तो बाबार्थ जेजू जिवीत कसलें जालां म्हजें जिवीत पवित्रपणाचें जालां हांव जेजूक खऱ्यानूच गवाय दितां ताचें नियाळ कर नाजाल्यार जायते पावटी आमच्यो वाटो ह्या संवसाराच्यो वाटो जातात गिरेस्तकायपूण जावप वायट करप वायटाक गवायकी दिवप हें जिवीत जालोलें आसा आनी हाकाच लागून आमी खरीं क्रिस्तांवां कशीं गवाय दिवंक पावनात आनी हाकाच लागून कोण आमचो फायदो घेता तें आमी जाणा कशे तरेन आमकां डिवायड करता तें आमी जाणा कित्याक आमी जायते पावटी आशेचीं क्रिस्तांवां जाता आशा पयशांची गिरेस्तकायेची हाचेर आमचें लक्ष आसता आनी हाकाच लागून आमचे आमदार आमचे मंत्री आमकां नाडटात पयशे दिवन आमी तांचे बारबून वेता वायटाची आमी पाटलावदारां जाता तूं मोग करिना तांचें तूं चिंतिना ताचेर घरा वचून आमी लक्ष घालून आमच्या जिवीत जाल्यार आमचें जिवीत थंयच उरतलें फटिंगपण करप लाडपणां करप वायट करप दुसऱ्यांक आमी ती वायट करप दुसऱ्यांक आमी किकोन करप हेंच आसतलें जिवितांत आनी ताकाच लागून शांती समाधान जिवितांत दिसती पडना तर प्रितीच्या बाबा भयणांनो आमकां आयचो सेवादोर मुडगास करता की आमी आमच्या जिवितांत सगल्या सवें आमी उदार मनाची जावंक जाय गरजेचें कोरण्यो आमच्यो आमच्या जिवितांत गवायकी दिवंक जाय हें गरजेचें नाजाल्यार आमी पोलको दोंग्यापणाचो बाबार्थ ह्या संवसारांत जियेता तें आमकां स्वर्गीचें सूख फावो करचें पूण तुज्यो कोरण्यो ज्यो ह्या संवसारांत तूं करताय बऱ्यो कोरण्यो उगडास दवर ताचे वरवीं तुका स्वर्गीचें सूख मेळटलें तें उगडास दवर हें आमकां शुभ वर्तमान स्पश्टपणी सांगता की ज्यो कोरण्यो जें बरेंपण तूं ह्या संवसारांत करता तेंच बरेंपण तुका स्वर्गीचें सूख दितलें उपरांत मरणांत मागीर उपरांत कांयच करूंक जायना तुज्यान आनी म्हज्यान पूण संवसारांत जिवी आसतना तुज्यान जायतें करूंक जाता हें उगडास दवर बरेंपण तुज्या जिवितांत तुवें करूंक जाता आनी हेंच बरेंपण दुसऱ्या सवें करूंक आयचो सेवादोर आमकां
विरावया आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया सतमंतान देवाक स्वर पदवेदार बापाक सरकार आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सांबाळलो आंखवार बरयताय चललो पोसला ताका ताणें कोसुसलें ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो स्वर पदवेदार देवाच्या अस्त्याक बसला थंय ताच्या मेल्ल्यांची मुसबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकचार पातकाचें बसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमीन आमच्यो गोरजो आमची मागणी आमी देवाच्या हातान घालुया तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भावार्थाच्या सोतांची खोल ओलोक आपले पोरचेक दिवन तांकां जिव्या देवाच्या भावार्थान आनी जेजूच्या मोगान तांणी वाडूंक बापा लागीं मागुया बापा आमची मागणी आयकून घे म्हज्या मुखावेलो वच सोयताना तुका संवसारी वस्तूंक लागून आपलें जिवीत ओगनायना जेजू क्रिस्ताच्या पावलांनी चलून जेजूच्या तत्वां आनी मुलां पोरमोने जिवन आपलें जिवीत सासनीक जिविताक सांबाळूंक बापा लागीं मागुया बापा आमची मागणी आयकून घे सुर्गीच्या बापाय थोडीशी मागणी आमी तुज्या हातान घातल्या ती स्विकार कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. आमचे दोनाचो मोग भोगुया दुनिया तुज्या बरेपणान आतावल्या सोळ्या दारान जातली रोकडीच आतां आमकां जिवीत दिवपी घरां बिना आमचे दोनां उबारून सर्वेस्पराक भेटुया आमचे दोने उबारून देवा वावरून बोलुया आमचे कालीज उबारून देवा कलसा मोच्या बाबा भयणानो मोच्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा आपले बलिदान आपल्या मनाकाले मोहिमेक आमचे नाके पळोवन सभेच्या देवाक सवेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी सोण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटोवणी समेस्ताचे सरवणे उपकारोशी कर हे आमी मागता आमच्या सुमिया जेसूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय वाडटा सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा सासनाच्या देवा सोर काळ्या सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सवे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता बोगो सासनाचे जिविताची आमकां मेळटा खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जिवनपणाचें प्रथम फळ कशें ताच्या पवित्र आत्म्याक आमी घेतलां
देखून सासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट बगूंक आमी बरवाशान रावता त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजेपाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Powiedz, 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 dąbarazo sobie skortu. Sorgani sosar, pola tucia wojdowa, usorgi duka sojso, usorgi duka sojso, sobie sporacinavi. Jedna taka soy soy, usorgi duka soy soy, usorgi duka soy soy. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवी आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी भयणाची काकलूत कोर. ताका आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता. अकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिसोपोती भाग्योन सुसे भाग्योन दौर्म दुतां आनी सोर काळे तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनाक. Amen. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ह्या दी आनी आमी आमची चुकां बक्षिता, तशी आमची पापां बगस आनी आमकां दारांत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरम दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाला. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येता आनी रासभर चलयताय सासणाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली, आमची गाफूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली, आमची गाफूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी.
देवाची शेळी हो जावन आसा जेजू जो आमकां आमच्या कोरण्यांतल्यान ताका परगोटूंक आपयता. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे दिवचे म्हाका खबर पूण तुज्या एका सुरान म्हाका भलायकी मेळटली. Ci modlia kona talaga От мовам suko zamgiela Am ci modlia kona talaga От mowam suko zamgiela Am sopotanila Deva tanila Am chikali soundtracka Deva otracka Am sopotanila Deva tanila Am chikali soundtracka Deva otracka Si tolo dokwanta Volta kaskosha Tanpa kocak Novo siudiucha Si tolo dokwanta Volta kaskosha Tanpa kocak Novo siudiucha Am sopotanila Deva tanila Am chikali soundtracka Deva otracka Am sopotanila Deva tanila Am chikali soundtracka Deva otracka
प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा जेजूचे मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां. ह्या स्वर्गीच्या देण्याचो गुण आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडींत आमी भोगूसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय बोगो जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसुया. आयज सदेकाळाचो 24वो आयतार. गेल्ल्या आयताराक धर्मदान जालां 50,990 रुपया. बॉक्स कलेक्शन आयलां 1,900 रुपया. तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. मोद सायबिणीचे नोवेना आनी फेस्ताचो हिशोब. नोवेना दिसांनी कलेक्शन येयलां 30 आनी 3,305 रुपया. फेस्ताच्या दिसा कलेक्शन येयलां 30 आनी 7,560 रुपया. मिसाची इतेसांव आनी कॉन्ट्रिब्युशन आयलां 70 आनी 3,100 रुपया. एक्सपेंडिचर जाला फेस्ताचो 30 आनी 5,218 रुपया. बॅलन्स उरला 30 आनी 7,882 रुपया. हो कॅथेकॅटिकल फंडाक वयता. तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमी गोरजेबोतांक दानां दिल्ल्या पासत. जायत्या लोकांनी गोरजेबोतांक ही दानां दिल्यात. देखून आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. देवान तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. डोनेशन इगोचेक आयलां मिस्टर झेवियर एस्ट्रोसियो 5,000, वेल विशर 10,000, वेल विशर 4,500, वेल विशर 20,000. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. आतां दुसरें मीस 8 वरांचेर उपरांत 9:30 इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें इगोजींत. आमी राजभवन कपेलांत परतून आयजतान मिसां सुरू केलीं. आतां जर कोणाक हांगासर मिसांत वांटो घेवंक जाय, इंग्लीश भाशेन तें मीस जाता 9:30. तांणी आपलीं नांवां PPCच्या वांगड्या लागीं दिवचें. तुमच्या वाड्यांतले जे PPC वांगडी आसा तांचे लागीं दिवचें. फ्रायडे शुक्रार पर्यंत दिवचें. कित्याक आमकां तीं नांवां थंय धाडूंक जाय. ताकाच लागून बाय फ्रायडे शुक्रार पासून तुमी तीं दिवंक जाय. आतां थंय नंबर फकत 50 जाणां मिसाक भाग घेवंक शकतात. म्हणटच तुमी कोणूय वचोंक सोदता जाल्यार तुमचीं नांवां PPC वांगड्या लागीं दिवचें शुक्रार पर्यंत. येता तो आयतार वोकेशन नाक भेटयलोलो आयतार, डे ऑफ वोकेशन्स. वोकेशन संडे आमी म्हणटा, आपोवण्याचो आयतार. ताकाच लागून आमी मागूंक जाय आपोवणी पाद्री आनी माद्री पासत. जायती आपोवणी पाद्रीपणाक आनी माद्रीपणाक घेवन. ताकाच लागून आमी तोरणाट्यांक केरीत भाशेन मीस दवरला 11 वरांचेर. आतां हे मीस तोरणाट्यांक क्रिस्म घेतलोलो ह्या वर्सा एप्रिलाच्या म्हयन्यांत त्या भुरग्यांक आनी जी क्रिस्म घेवची आसात त्या भुरग्यांक आवय बापायनी ही जबाबदारी घेवची हे मिसांत तांकां धाडूंक. केरीत भाशेन आमी हे मीस तांकां दवरलां. भायलो पाद्री येवन हे मीस भेटयतलो, प्रवचन करतलो. म्हणटच तुमी बोर घेवचो तुमच्या तोरणाट्यांक मिसाक धाडूंक. तुमचो जबाबदारी ती आवय बापायची तांकां मिसाक धाडूंक. तर हांव मागतलो तुमी तांकां धाडची तुमच्या तोरणाट्यांक आनी देवाचो मोग तांकां दिवचो. ही जबाबदारी तुमची. आपोवण्याचें बी कुटुंबान केल्लो वता हें उगडां आसता. जेन्ना आवय बापूय देवाचो मोग भुरग्याच्या काळजांत घालता तेन्नाच भुरगीं हें आपोवण्याचें बी केल्लो वता. तर हें केरीत मीस तांकां दवरला. म्हणटच 11 वरांचेर येता त्या आयताराक तुमी तांकां धाडची म्हूण आमची विनंती.
आमचें फेस्त इगोर्जीचें फेस्त आवर लेडी ऑफ रोजरी आ पेट्रनस ऑक्टोबराचे 10 तारखेर म्हणटोच आमी हें पॅरीश बुलेटीन भायर काडपाक चिंतलां. आतां ह्या पॅरीश बुलेटिनाक कोणूय आर्टिकल्स पोयम्स एडवर्टीजमेंट दिवंक सोदता वो फेस्ताच्यो विशीस दिवंक सोदता जाल्यार ताणें त्यो दिवच्यो बाय 26 सप्टेंबर. लास्ट डेट 26 सप्टेंबराचे पर्यंत दिवचें तुमचें कितें आसा जाल्यार, आनी उपरांत तें ऑफिसांत हाडून दिवचें म्हूण आमी मागता. कोण आर्टिकल बरोवंक सोदता पोयम जावं एडवर्टीजमेंट जावं फेस्ताच्यो विशीस दिवंक सोदता तुमी तें 26 तारीख सप्टेंबराचे म्हऱ्यान तुमी ऑफिसांत हाडून दिवचें. आतां जी कोण मिसां दिवंक सोदतात इंटेंशन ऑर मागूंक लायतात चोतराय दवरची. तुमी ऑफिसांत येवन थर्सडे ब्रेस्तार म्हऱ्यान दिवचें, उपरांत आमी घेवचे नात. जायते फावटी सोनवारा दिसा येतात आमचे क्लार्क ती मिसाची इतिहासां हांव शुक्रारा दिसा टायप करता, उपरांत ताका बऱ्या त्रास पडटात ते पोत्तून हें करून. तुमकां कितें प्रे फॉर हो इंटेंशन दिवंक जाय तुमी ब्रेस्तार पर्यंत दिवचें, उपरांत आमी तें घेवचें ना, कित्याक तांकां जायते त्रास पडटात. थोडीं मिसां पयलींच येतात, तुमी जाणात तुमच्या कोणा पासत मागूंक जाय इतिहासां तुमी जाणात, तर तुमी पयलें येवन दिवचें, मातशें उगडास दवरचो म्हूण आमी मागता. खेरीत भाशेन आमी हे दुखाची खबर आमकां आमचो आदलो तालिगांवचो पादविगार जो आसलो आकिल्यो गोमेस तो ह्या संवसाराक ओतोरलो. ताचे पासत आमी मागचें ताका स्वर्गीचें सूख फाव करूं. ह्या वाठारांत इगो जावचे पयलो तालिगांवचो पादविगार कसो जायतो तो वावुरला, तुमच्या गोरसांक आदारांक तो पावला. ताचे पासत ताका शासनाचो विसव दिवंक आमी ताचे पासत मागुया. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Mozo koratla tuji kushi samia tuzo kuris udaru zole moje patlia apnacha shivatso somonis mokorta Cię kojawic, to zasna ogajka. Mozoba sagoratla, tu ci kusi samia, tu so